खाजनगुंडो पारसे ह्या वाठारात आसात आणि ह्या वाठारान तत्कालीन मुखेलमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर आणि जलसिंचन विभागामार्फत करोडो रुपये खर्च करून सुशोभीकरण करपाचो यत्न केला आणि एक चांगलो प्रकल्प ह्या वाठारात निर्माण झाला। आता मेरेन अनेक पर्यटक स्थळावे लोक नागरिक येतात आणि पर्यटनाचो आनंद लुटत असतात। पण काही युवक रात्रीच्या वेळार ह्या वाठारात येतात आणि दारू पितानाच जे बाटले असतात, दारूचे बाटले, मागीर ते बियरीचे बाटल्यो थंय उडयतात, कांय जण फोडतात आणि वयतात। त्यामुळे हो परिसर विद्रूप जाता। रात्रीच्या वेळार पोलिसांनी हाचेर लक्ष दिवपाची गरज आहा, पेट्रोलिंग करपाची गरज आहा। सरकार आपल्या तरेन वेगवेगळे प्रकल्प राबयता आणि हे जनहिता खातीर काही प्रकल्प चांगले असतात। ह्या वाठारान जर आमी पयली 30 वर्सां पयली जर नजर मारली तर हो वाठार कसलो आसलो आणि आता ताचे कशे सोने सरकारान केला हे चांगले उदाहरण आसा। पण ताचो सांबाळ करप प्रत्येक मनशाचे कर्तव्य जावन आसा। त्या नजरेन प्रत्येकानी काम करप, स्थानिक पंचायत आसूं येत तांणी प्रयत्न करची गरज आसा। जे काही युवक रात्रीच्या वेळार हांगासर दारू पितात, बाटले उडयतात, गार्बेज उडतात, तेचेर कारवाई करपाची गरज आसा। पोलिसांनी पेट्रोलिंग करपाची गरज आसा। ह्या वाठारान सुशोभीकरण केल्ले दिवे आसात, दिवे पेट्टात, रात्रीच्या वेळारूय पेट्टात, पण काही वेळार दिव्याचे जे वायरी आसात खाला ते उगडे दवरलेले आसात। जर एखाद्या वेळार अपघात घडलो तर ताका जबाबदार कोण? त्या नजरेन सरकारान प्रयत्न करत असताना लायटीच्या विभागान हाचेर लक्ष दिवचो।